आयदर BJP किंवा काँग्रेस आयज कितलेशेच धंदे जे आमच्या गोंयकारांचे आशिल्ले ते लोकांच्या हातीन गेले. कोणा खातीर? कोणाच्या पॉलिसी खातीर? ह्या लोकांच्या पॉलिसी खातीर. फक्त एकमेव धंदो आसा तो टॅक्सीवाल्यांचो, जो खरे गोंयकार आसा पळय ते करता. आनी तांकां तुमी माफिया म्हणटा, येदे व्हडले धाडस तुमकां. कोण ते? चोर, फटींग, कोणा कडेन फटींग म्हळ्यार केले ती, आनी तांकां तुमी माफिया म्हणटा. आम आदमी पार्टी रिअलिस्टीक उलयता, कॉमन मॅनाचो विशय घेवन फुडें वयता आनी टॅक्सीवाले भाव आमी ठामपणेन जेन्ना आमची सरकार जातली आमी ठामपणेन सांगूंक सोदता की बाबा हय आमी तेंचो लढो लडटले. देव बरें करूं. मायनिंग बंद उरले टुरिजम. टुरिजमाचो मोठो स्टेक होल्डर टॅक्सीकार सध्या माफिया म्हूण बदनाम. हायकोर्टान सांगिल्लो डिजिटल मिटर बसोवंक टॅक्सीवाल्यांच्यो उपराट्यो सरकाराक अटी. आता आपाचे ह्या सेगमेंटाक बाबा पुता सुरू. बी टीम सरकाराची जी म्हणटा ती काँग्रेस पार्टी, म्हणजे खंयच्याय टिमीक खेळून फायनली जिखता भारतीय जनता पार्टी आनी सरकार तांचो घडटा. आज ते ओपन हे उलोवपाक लागल्या. तेन्ना काँग्रेसीक वोट करात किंवा भारतीय जनता पार्टीक वोट करात, कोणी निवडून आयल्या उपरांत सरकार भारतीय जनता पार्टीचोच जातलो अशें जे लोक म्हणपाक लागला ते आज खंय तरी सत्य दिसून येता. आनी ते गोश्टी जर तुमी सगळ्यो ज्यो आज ह्या फाटल्या 8-10 दिसांचो प्रोपोगंडा तुमी पळयत जाल्यार एवरी टायम अरविंद केजरीवाल बाब जेन्ना गोंयांत येता आनी जो वादळ ते हांगा करून वता त्या वादळान आज दोनूय पक्ष भितरल्या. टॅक्सीवाले गाडयो आनी फामिली घेवन आंदोलनाक बसून जाले. विशय खंय फक्त आपूच सोडोवंक शकता. गोंयच्या इकॉनॉमीचे टॅक्स ते भरता, तर अशा वेळान तांकां एक माफिया हो दर्जो दिवप हाचो हांव निशेध करता. आमी जे केजरीवाल बाबान सांगले की आमी कॉर्पोरेशन करतले टॅक्सीवाल्यां खातीर. आमी तांचे वेगवेगळे विशय घेतले इन्क्लुडींग फेर. हे सगळे जर विशय तुमी पळयत जे 4 गॅरंटी तांणी दिल्ल्यो ते विशय पळयत जाल्यार अशें दिसून येता की लोकांक टॅक्सीवाल्या अगेन्स्ट विरुद्ध ओपो करप आनी टॅक्सीवाल्यांक एक दुश्मन म्हणून लोकांचे करप हे जो खेळ चलयला पळय तो बंद जावपाक जाय.